दिव्यांगां खातीर गोंय सरकारान खासा खातें करून न्याय दिवपाचो यत्न केलो. मात खात्याच्या परफॉर्मन्स रिपोर्टांत 10 येवजण्यां मदीं 50% परस चड निधी विनावापर उरला म्हूण स्पश्ट जालें. 3 येवजण्यांचो एकूय पयसो खंय खर्च जावंक ना. खाजगी नोकरी करपी दिव्यांगांक वाहना खातीर पेट्रोल अनुदान दिवपी येवजणेचो सगळो निधी खंय विनावापर आसा. येवजणे खातीर पोरू 50,000 रुपयाची तरतूद आशिल्ली. तातूंतलो एकूय पयसो खर्च करूंक ना. ज्या दिव्यांगांक कसलेंच काम करप शक्य जायना तांकां 40,000ची आर्थीक सहाय्य दिवपी येवजण आसा. हे येवजणे खातीर 6.50 लाखाची तजवीज आशिल्ली. हे येवजणेचो निधी विनावापर आसा. कदंब बसींनी दिव्यांगांक फुकट तिकीट सवलत दिवपाची येवजण आसा. हे खातीर 50 लाखाचे अनुदान सरकार महामंडळाक दिवपाचें आशिल्लें. ही रक्कम लेगीत खर्च जावंक ना. मजगतीं हेर 8 येवजण्यां मदीं 1-2 येवजणे सोडल्यार सरासरी 50 ते 55% निधीचोच वापर जाला. दिव्यांगां खातीर सरकार पर्पल फेस्ट करता. पर्पल फेस्टाक वट्ट 10 कोटीची आर्थीक तरतूद 6,18 रुपया वापरल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर विद्यावेतन तशेंच शिश्यवृत्ती दिवपी येवजणे खातीर 35 लाखाची तजवीज आशिल्ली. फाटल्या वर्सा खातीर 14.93 लाख रुपयाचो वापर जाला. हे येवजणे खाला दिव्यांग विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 200 ते 300 रुपया विद्यावेतन तशेंच 500 ते 900 रुपया मेरेन शिश्यवृत्ती मेळपाची तजवीज आसा. सामान्य मनशान दिव्यांग दादलो वा बायले कडेन लग्न केले जाल्यार 50,000 रुपयाची आर्थीक मजत दिवपी येवजण आसा. हे येवजणे खातीर तजवीज आशिल्ले 3 लाखा पैकी 1 लाख रुपया खर्च जाला. बरी कामगिरी करपी दिव्यांग नोकरदार आस्थापनांचो धनी तशेंच NGOंक दरेकी 25,000चो पुरस्कार दिवपाची येवजण आसा. 2024-25 हे येवजणे खातीर 2 लाखाची तजवीज आशिल्ली. हे पैकी 1,25,000 रुपया निधी खर्च जाला. NGOंक दिव्यांगां खातीर फिजिओथेरपी केंद्र स्थापन करपाच्या निधीचो मात पुराय वापर जाला. अर्थसंकल्पात 18.97 लाखाची तजवीज आशिल्ली. हे पैकी 18.96 लाख रुपया खर्च जाला. ही एकूच येवजण आसा जाचो लागीं सगळो निधी खर्च जाला. शारिरीक तशेंच बौद्धीक दिव्यांगां खातीर खासा घरां उबारपा खातीर NGOंक आर्थीक मजत दिवपी येवजण आसा. हे येवजणे खातीर 7.75 लाख रुपया खर्च जाला. हे येवजणे खातीर 9.15 लाखाची तजवीज आशिल्ली. ब्रेल लिपींतली पुस्तकां ऑडिओ व्हिज्युअल उपकरणाची वेवस्था आशिल्ल्या ग्रंथालयाक आर्थीक मजत दिवपी येवजण. हे खातीर 27.4 लाखाची तजवीज आशिल्ली. हे पैकी 15.98 लाख रुपया खर्च जाला. लागीं 45% निधी विनावापर आसा. मजगतीं हे सगळे पळयल्यार सरकारान दिव्यांगां खातीर आशिल्ल्या दरेक येवजणांक अर्थसंकल्पात केल्ली तरतूद 1 कोटी सकल. मात सरकार फेस्टांक 10 कोटीची तरतूद करता. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार.